नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. कॅबिनेटाचे परफॉर्मन्स सेकंड क्लास. 58% मंत्री कामाचे, 42% बाबत 5 मंत्री बिनकामाचे म्हणून मायकलाचे स्टेटमेंटान पडलो खवदळ. प्रुडंटाचो ओपिनियन पोल. गोवा डेअरीचो आदलो चेअरमॅन विठोबा देसायान डेअरीच्या कारभारांत केल्यात गुड्डू लसावा. चौकशी सुरू केल्ल्यान अविश्वास थाराव. चेअरमॅन बाबूराव हायकोर्टात दावो. ड्युअल सिटीजनशिप वाल्यांचेर ऍक्शन घेयात. स्वातंत्र्य सैनिकाचो सरकाराच्या धोरणाचेर फोग. भारताच्या संविधानात 2 नागरिकत्वाची सूट ना असल्यांक तेंकोय नाका. गोंयांत शिकूक म्हूण येतल्या नायजेरियनाची गोंय आनी केंद्रान करची चौकशी. रवीची मागणी. सोशल मिडियाचेर रवी हिट. रवीन काढलो शापोरा टुरिझम प्रोजेक्टाचो एक प्रस्न. शापोरा न्हंयत सरकार हाडटा 1000 कोटींचो टुरिझम प्रोजेक्ट. 3 मतदारसंघांतल्यान वता प्रकल्प. लोक काडटात प्रोजेक्टा आड आवाज. थिवीच्या आमदाराक खबरच ना. आणि स्पोर्ट्सांत आशियाई बुद्धिबळ चॅम्पियन भक्ती कुलकर्णी पावले घरा. वर्ल्ड कपाक पात्र जाल्ल्यान भक्ती खोशी. मुख्यमंत्र्यान केलो भक्तीचो भोवमान. खबरो विस्तारान. गोंयच्या कॅबिनेटांतले 5 मंत्री बिनकामाचे. तांकां बदलूंक जाय म्हूण आमदार मायकलाच्या स्टेटमेंटान खवदळ पडलो. त्या फाटभुंयेर प्रुडंटान आमदारांकूच विचारून खासा ओपिनियन पोल केलो. सरकार पक्षांतल्या आमदारां प्रमाण कॅबिनेटाचे परफॉर्मन्स सेकंड क्लास. 58% मंत्री खंय काम करतात, 42% बाबत. 3 आमदार म्हणटात 12 मंत्री काम करतात. 6 जाण म्हणटात अर्धे कॅबिनेटय काम करना. गोयच्या मंत्रिमंडळातले 5 मंत्री काम करिनात आणि तांकां काडून उडोवपाक जाय म्हूण कळंगूटचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबोन बॉम्ब घालो. I had a meeting with Chief Minister and CM has कितें सांगपाचें आहा तितलें CMाक सांगलां आमी as far as my comment or my statement on the newspaper that 5 ministers should have been replaced. I still stand by my statement that they should have been replaced because they have to work for the people of Goa. हें काम आयज जायना आनी हें म्हाका दिसता आख्खो गोंयचो लोक सांगतलो, सांगपाची गरज ना. मायकलाच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान सत्ताधारी पक्षातल्या आमदारांकडल्यान मिनिस्टरांचो रिपोर्ट कार्ड घेतलो. पळयात आमदार आपल्याच सरकाराक कितले मार्क दितात ते. कॅबिनेटाचो परफॉर्मन्स फक्त 60%. एकूच आमदार कॅबिनेटाच्या कामगिरीक 10 पैकी 10 मार्क दिता. 5 आमदार कॅबिनेटाच्या कामगिरीक 5 परस कमी मार्क दितात. आता पळयात 12 मंत्र्यांची कार्यक्षमता. गोयच्या कॅबिनेटान 12 मंत्री. आमदारांच्या मताप्रमाण 58% मंत्री कार्यक्षम, 42% मंत्री अकार्यक्षम. सत्ताधारी आमदारांनी दिले रिपोर्ट कार्ड. फक्त 3 आमदार 12 मंत्र्यांक कार्यक्षम म्हणटात. 6 आमदार म्हणटात अर्धे कॅबिनेट कामाच करिना. या ओपिनियन पोलांतल्यान एक गजाल मात स्पश्ट जाता की सत्ताधारी पक्षातले आमदारांकूच मंत्री फावो तशें काम करतात अशें दिसना. 4.5 वर्सां सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराची वेंचणूक वर्सान पावले तरी ही परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोवा डेअरीचो आदलो चेअरमॅन विठोबा देसायान डेअरीच्या कारभारांत गुड्डू लसावा केल्यान ताची चौकशी सुरू केल्ल्यान आपल्याचेर अविश्वास थाराव हाडला म्हूण गोवा डेअरीचो चेअरमॅन बाबूराव देसायाचो हायकोर्टांत आर्ग्युमेंट. विठोबाच्या कार्यकाळांत खंय फीड आनी मशिनरीचो कोट्यांचो घोळ जाला. चेअरमॅना आड अविश्वास थाराव घाल्ले 9 संचालक तो देवाना म्हणून सध्या हायकोर्टांत गेल्यात. गोवा डेअरीच्या 12तले 9 संचालकांनी चेअरमॅन बाबूराव देसाया आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो. अविश्वास थाराव हाडूनय चेअरमॅन खुर्चे वयल्यान हालूंक तयार नाशिल्ल्यान ते 9 संचालक हायकोर्टान गेले. मंगळारा सध्याचो चेअरमॅन बाबूराव देसायान याचिकेचेर आपली बाजू मांडली. ताणें प्रतिज्ञापत्रान आर्ग्युमेंट घाल्यात ते हे.
डेअरी बोर्डाची वेंचणूक 12 जानेर 2012 जाली. पयलीं 2 वर्सां श्रीकांत नाईक चेअरमॅन, उपरांत वर्सभर विठोबा देसाय चेअरमॅन, त्या उपरांत बाबूराव देसाय जालो चेअरमॅन. बाबूरावाक फाटल्या चेअरमॅनाची गुड्डुलसांवां सांपडली. फाटल्या चेअरमॅनाचे कारभाराची चवकशी केली. चवकशी अधिकारी घैसास चवकशी करता. चवकशेक लागून आपल्या आड अविश्वास थाराव आनी अविश्वास थाराव घालून प्रकरण चेपूंक सोदतात. ह्या प्रतिज्ञापत्रा बरोबर बाबूरावान एक चीट जोडल्या. फोंडेच्या प्रेमानंद नायकान मार्च 2016 ही चीट सहकार रजिस्ट्राराक बरयल्ली. विठोबा देसायच्या कार्यकाळात कोट्यांनी रुपयाचो घोळ, फॉरेन बेस्ड सप्लायरा कडल्यान डेअरीन घेतली 2 कोटीची खावड, खावडीचे खरे वट्ट पयशे जाता 50 लाख रुपया, दक्षिण आफ्रिकेच्या मे फेअर मार्केटिंगा कडल्यान घेतली खावड, घातक केमिकल्स आशिल्ल्यान खावड उसगांवच्या गुदावांत कुसता, प्रक्रिया खुट्याळाक लावन 80 लाखाचे फिल्म मिल्क मशीन घेतले, मशिनाचो खरो रेट 50 लाख 30 लाख मायज कडिल्ले. ही सगळी खरेदी डेअरीचो MD 900 सावथान केल्या. कोर्टान डेअरीची आनी बेतींतल्या मांडवी फिशरमॅन सोसायटीची एका तरेची याचिका आशिल्ल्यान ती एके कडेन टॅग करून सोमारा सुनावणेक दवरल्या. एके वटेन गोवा डेअरीच्या चेअरमॅना आड अविश्वास थारावाचें प्रकरण कोर्टान, दुसरे वटेन सध्याचो चेअरमॅन बाबूरावान फाटलीं प्रकरणां कोर्टा मुखार हाडपाक सुरवात केल्या. मात ह्या केस्तांवांनी डेअरी थंयच उरली. सुमुलान गोंयचे दूदकार आनी मार्केट उखलूंक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी दोट्टी नागरिकत्वाचेर आवाज चोडूंक सुरवात केल्या. गोंयांत पुर्तुगीज नागरिकत्व घेवन रावतल्यांचेर खर एक्शन जावंक जाय म्हूण स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली मागता. ड्युएल सिटीजनशिपाची आश्वासनां दितल्याचेरय ताणें फोग काडलो. 2 सिटीजनशिपी घेवन भारतांत रावपाची मेकळीक भारताचें संविधान खंय दिना. भारतीय संविधानाचो 9वें जे कलम आसा ते सिटीजनशिपीचेर आसा आनी तातूंत स्पश्ट बरयल्लें आसा की खंयचोय भारतीय नागरीक जर दुसऱ्या देशाचें नागरिकत्व स्विकारता ताचे हांगाचें नागरिकत्व आपोआप रद्द जाता. आतां हे जे इतले हे लोक जाणी पुर्तुगेज सिटीजनशिपीक ऑन द वे ऑफ अटेनिंग पुर्तुगेज सिटीजनशीप तांकां खरें म्हणून जाल्यार म्हजी इश्पार ते अज्ञान न्हय, ते सारकें तांकां सगळें खबर आसा. आनी हातूंत एका मुद्दाम तुमकां हांव सांगता हाय म्हणजे स्ट्रेस करून सांगता हातूंत अमके धर्माचे लोक बी आमी नको, आमकां लागना ते. आमकां लागता गोंयकार, ते कोणीय आसूं शकतात खंयच्याय धर्माचे. म्हणटकच प्रश्न आसा तो असो की हे लोकांनी जे सिटीजनशिपीचें प्रकरण केलां ते प्रश्ना कडेन अशें मातशें थोडेशें मोव मेळमेळीत धोरणान चलपाचो कांय लोकांचो जो प्रयत्न आसा तो सामको चुकीचो आसा. कारण हे जे पुर्तुगेज सिटीजनशीप जावन घेवन गेल्ले आसात हो आमकां धोको. इट इज सेक्युरिटी थ्रेट. कारण जो मनीस एक शर्ट बदलल्या भशेन एका रातयात आपली सिटीजनशीप बदलता तांचेर तूं कसो विश्वास दवरतलो. पुर्तुगेज सिटीजन म्हणजे पुर्तुगेज हांवचे रावतले आनी खातलें अन्न गोंयचें, पितलें उदक गोंयचें. दीस इज अनफेअर. हें सारकें ना. म्हणटा कितें आहा हे लोकांनी जें केलां ताजेर उपाय न्ही. ज्या लोकांनी तें केलां तांकां ख्यास्त जावंक जाय. आय स्ट्रेस दीस. तांकां शिक्षा जावंक जाय सो दॅट फुडले नव्या लोकांनी अशें करचें न्हय म्हणून. पुर्तुगीज संस्था गोंयांत रावन गोंयकारांक पुर्तुगीज करता. भारत सरकाराक हे कशें चलता काय म्हूण स्वातंत्र्य सैनिकांचो प्रश्न. आमच्या गोंयकारांक गोंयांत येवन तुमी हांगसून तांकां रजिस्टर पुर्तुगेज करूंक सोदतात. हें कितें काम हो कसलो. हें जर आमी पुर्तुगालाक फारीक केल्लें तें ओगी रावतले आशिल्लें आनी हें बंद जावपा खातीर स्पश्ट आमची मागणी. हें बंद जायना. गोंयांतली कॉन्सुलेट फुंदासा ओरियन जितलीं पुर्तुगेज इन्स्टिट्यूशनां जी आसात बंद करून आमी धाडूंक जाय. आनी हेंय ते करिना जायत न्ही. भारत सरकारान फुडली तयारी दवरूंक जाय. ती कितें हें तुमी हें पयशे कितें आमचे भारतीय सार्वभौमत्वाचेर तुमी जो पळय घालतात त्या खातीर एक तर पुर्तुगालान हें बंद करूं जाय नाजाल्यार पुर्तुगालाक सांगपाचें तुमचे राजनैतीक संबंद आमी तोडटले म्हणून. ही सांगपाची धमकी आमच्या राजकर्त्यां मदीं आसपाची गरज आसा. 400 वर्सां गोंयकारांनी पुर्तुगीजांचो अत्याचार सोंसलो. आतां आनी फॉन्तेनास फेस्टिवलाच्या नांवान खंय पुर्तुगीज आनी तांचे संस्कृतीक तकले घेवन नाचचे न्ही. आमी तांकां इशारो दिवंक सोदतात की बाबानो तुमी हो फेस्टिवल करूं नाका. हो फेस्टिवल जर केलो जायत न्ही आमी आनी आमच्या विचारांचे जे लोक आसात तो उधळून जायतले म्हणून सामकें आमी करून दिवचे ना. कारण आमकां आनीक 500 वर्सां पुर्तुगेजांचें गुणगान हे धर्तरेर जाल्लें नाका. कारण आमकां ताणें भरपूर भोगयल्लें आसा. आमी जें भोगलां वा
गोंयकारांनी जें भोगलां, गोंयकाराच्या मेजॉरिटी लोकांनी जें भोगलां ताची याद आमी विसरूंक नात. आनी अशा परिस्थितींत ह्या पुर्तुगेजांक हांगा कोणतेय परिस्थिती सभ्यपणान पांय दवरपाक जागो दिवंक जायना. फेस्टिवल कांय नाका. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. गोंयांत शिकूंक म्हूण येतल्या नायजेरियनाची गोंय आनी केंद्रान चवकशी करची म्हूण आदलो गृहमंत्री रवी मागता. नायजेरियनाच्या ड्रग्स लिंकाचेर मिडियान विचारलें तेन्ना रवी उलयलो आनी रवी ट्विटर धरून सोशल आनी नॅशनल मिडियाचेर हिट जालो. बेतलांतलो नवो पोर्ट आनी शापोरा न्हंयवेले टुरिझम प्रकल्पाचोय प्रस्न रवीन काडला. शापोरा प्रोजेक्टाचेर प्रुडंटान आयतारा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केल्लो. ये पढ़ाई करने के लिए इधर आया, उनको देखना चाहिए रियली वो पढ़ाई करता है कि नहीं, रियली वो कॉलेज में जाता है कि नहीं, रियली वो स्कूल में जाता है कि नहीं, रियली वो बोगस स्कूल में जाता है, बोगस टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, वो भी देखना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट है ये इधर बोलता है इधर पढ़ने के लिए आया लेकिन पढ़ता है किधर. तो इलीगल एक्टिविटीज उसके ऊपर नजर, कड़क नजर रखना चाहिए स्टेट गव्हर्नमेंट और पुलिस. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे विचार करचे आणि तांकां बॅन करचे आणि त्याची इन्क्वायरी थरोव ते खरेंच शिकता हांगासर जाले. ते शिकपा येयल्या, ते हांगा पिकनीक करून येवना, ते हांगासर स्टडी करपा येयल्या. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान तांकां स्टडी करपा दिल्या, पण हांगासर ते ड्रग्स आनी ते करपा न्हू. जे पर्रीकरा टायमार घडलां परवरी बिनवरी त्या म्हाज्या वेळार घडूं ना. भिताले त्यांना तुमका रिपोर्ट येतालो की नायजेरियन ड्रग्स कितें आसलें आमी एक्शन रिपोर्ट येताले की त्या नायजेरियन ड्रग्सान इन्वॉल्ड आसा. नो आमकां मातशें लोकला कडल्यान मातशें वळोवणी मेळटा. शापोरा प्रकल्पाचेर प्रुडंटान खासा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केल्लो. बेतलांतलो नवो पोर्ट आनी शापोरा न्हंयवेले मेगा टुरिझम प्रकल्पाचो रवीन विशय काडलो. आमी हेजेर एक तज्ञ जे आसा तेची एक कमिटी नेमपा जाय. हेजेर स्टडी करपाक की गोंयांत बाबा कितले जमीन आसा. आमची जमीन 3,702 स्क्वेअर किलोमीटर आसा. हितूची फॉरेस्ट कितली, हितूची न्हंय कितल्यो. एक आतां पेडणे तालुका गेलो एअरपोर्टार एक तालुको मोकळो जालो. हे तालुका थंय गेलो म्हणटरी थंयचे वेगवेगळे तरेचे लोक सेटल जातले. लोकल लोक म्हणजे ते तेणी पळोवपाचे जातले. लोकांक थंय संरक्षण मेळपाक कठीण जातलें. ते मायनॉरिटी पडटले. माझे म्हणणे ना पोट नाका. तुम्ही ओपोज करतले आपले कितें करतले? हांव ओपोज करता म्हणजे आमी लोकांक सांगतले की लोकांक अवेअरनेस क्रिएट प्रयत्न करतले ते करता. बेतूल एरियान. हय, आतां तुमची मास्कोत वचून हें सांगता हांव ते लोकांनी आयकोचें. लोकांनी डिसिजन घेवचें. फाल्यां ते वाटच्यान तुका बेतलांत पोर्ट येयलो ह्या कुंकळे लोकांक रस्ते रुंद करचे पडटले. सगळे लोकांनी घरां वयतली. ह्या हसवण्या काय ब्युटिफूल आमचे हसवण्णा, ते वाटच्यान तुगेले बेतूल, ते वाटच्यान मागीर चिंचोण्या, हे बरे गांव मरे सगळे जर पेड्या जातले. नुस्तेकार जे आसात शिवोले बी अशे ते शापोरा बिपोरा सगळे तरेचे ते तेंचे पोट जे पळय तेचे चलता ते बंद करतले आनी जी पी नॅचरल ब्युटी आसा तिवूय पेड्या करतले. हय शापोरा हय. आतां जेट्टी कितें घातले बारीक बारीक जेट्टी घालपाक सोदता ते घालूं ते आनी मेन डिसल्टिंग करा. आपण ते रायबंदर पळय ते आतां वयर सरला. आतां आनी एक आयलंड तयार जाला. प्रुडंटा खातीर महेश खाडी आनी तुकाराम मराठे. घेऊ एक विराम.